भगवंत कुर्साची कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बाबांनो आनी भयणींनो, परत देवान आमकां दिला हो दीस. ह्या दिसा खातीर कालत्या काळजान देवाक आमी दिन वाचुया. त्याच वखदा कोरोना पिडे वरवीं संवसार बरवळोवच्या सर्व आमच्या भावां भयणी खातीर एक घडी मौन रावन मागया. आमच्या कुटुंबांत जावंक पुरो, शेजारा जावंक पुरो, वाड्यान जावंक पुरो, फिरगचेन जावंक पुरो. जायते जण कश्टून आसात, कावचेनीन आपली जिणी सांडून आसात. ते सर्व भावां भयणीक पासून एक घडी भर आमी मागया. देवाच्या हातांत ना म्हणलें कितेंच ना. सगळें भवाडतान जाता म्हणलें साक्ष आमीच जावना जावं. तर ह्या सगळ्यां खातीर मागून सगळ्यांच्यो गरजो बाळूक जेजूक समर्पून आमोरी तशेंच एकण तेर्स म्हणया. सुमयेच्या बुडव्यान मोरी एक बरी कोबार हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस्त जाली. नमान मुरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगात स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळजे कुशीचे जेजो भगवंती मोरये देवाचे माई आम बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. आपले सुमयाची साकन तुझ्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. नमान मुरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगात स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळजे कुशीचे जेजो भगवंती मोरये देवाचे माये आम बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. नमान मोरये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळजे कुशीचे जेजू भगवंती मोरये देवाचे माये आम बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम पासून विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर. प्रार्थुया. ई सुमया बुडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापोन घेतलें आमी जन जाल्यां. ताच्या कश्ट आनी खुर्सा वरवीं जीवनपणाच्या आनंदाक आमी पावशें तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सुमया मरिफात आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज समखाईव, तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जाव. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मुरये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळजे कुशीचे जेजू भगवंती मोरये देवाचे माये आम बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. नमान मुरये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळजे कुशीचे जेजू भगवंती मोरये देवाचे माये आम बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. नमान मुरये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळजे कुशीचे जेजू भगवंती मोरये देवाचे माये आम बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. नमान मुरये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळजे कुशीचे जेजू भगवंती मोरये देवाचे माये आम बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. नमान मुरये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळजे कुशीचे जेजू भगवंती मोरये देवाचे माये आम बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. नमान मुरये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळजे कुशीचे जेजू भगवंती मोरये देवाचे माये आम बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. नमान मुरये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळजे कुशीचे जेजू
भगवंती मोरये देवाचे माये आम पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले मी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जुगशीचें जेजू भगवंती मोरये देवाचे माये आम पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले मी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जुगशीचें जेजू भगवंती मोरये देवाचे माये आम पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले मी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जुगशीचें जेजू भगवंती मोरये देवाचे माये आम पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आनी सदां सर्वता आमेन. तर आतां बापानो आनी भयणीनो मौनपणी मेसाच्या बलिदानाक आमकां सामीन तयार करया. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाच्या भयणी भावांनो, आज अनेक अंकवार साहेबिनीचे फेस्त आमी समरमता. आमच्या सगळ्या इगज मातेची ती आवय, ती आमची मुकुट, ती आमचो एकवट. ह्या एकवटांत आमकां वाडोवंक आनी सोडोवंक ती हेल्प करून दी म्हूण आमी मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत दुसारून वायट आदरून बरें सांडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. होमचो अपराध, होमचो अपराध, होमचो बोड अपराध. ह्या पुस्तक बेगीन सदां संकवार मुरीक सगळ्या दिवतांनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हणजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. Soumia ka
सर्वेस्परा बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडीयेत्म्याची भलायकी दी आनी मोगाळी माये मरयेच्या विनवणेन ह्या जिणयेच्या दुखांतली आमकां सोडय. ससनाचो संतोश भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुम्यांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्मेच्या एकवटांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. दमदुताची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. जेजू सर्गार चडल्या उपरांत सीस ओलिवेत नांवाच्या दोंगरांतावन जेरुसलेमाक फाटी परतले. जेरुसलेमांतावन ओलिवेत चड पयस ना, चड उणें अर्द मैला तितलें पयस जायत. शहरांत पावताच ते रावतले त्या माळये सालाक ते सोडून गेले. पेद्रू आनी जुवांव, जाकोब आनी आंद्रे, फिलीप आनी थॉमास, बार्तलोमेव आनी मातेव, अल्फेवाचो पूत जाकोब आनी देशभक्त सिमाव आनी जाकोबाचो पूत जूद तितले जण. आनी जेजूची माता मेळून थोड्यो स्त्रियो आनी जेजूचे भावी तांचे सवे आसले. अशें ते एक मनान कळनासतना मागणें करीत आसले. देवाचे उतर हे. देवाचे उपकार. तूं आमच्या जनांगाचो अदीक व्हरतो गौरव. तूं आमच्या जनांगाचो अदीक व्हरतो गौरव. प्रितुमे वयल्या श्रियां वयर मौन देवान तुका दुवे सदैव केली. अर्चिलो जावं सरेस्पोर देव सर्गा संसाराचो रचणार. तूं आमच्या जनांगाचो अदीक व्हरतो गौरव. तुवें दाखयलो विश्वास मनशाच्या मोतींतलो केदीन सरचो ना. पूण देवाचे पदवेचो तो तुका सदां सदां उगडा सारतलो. तूं आमच्या जनांगाचो अदीक व्हरतो गौरव. देव तुका सदांच मन म्हणलेचो करूं. तो सदांच तुजेर आशिर्वाद घालूं. कित्याक तुजे राष्ट्र पाडाव जावचे वेळी तुज्याच जिवाची तुवें पर्वा केली नाय. तूं आमच्या जनांगाचो अदीक व्हरतो गौरव. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जुवावा परमाने जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्या वेळी जेजूची आवय ताज्या आवयची बहीण क्लेफसाची पतीन मरी आनी मागदलाची मरी ताज्या कुर्शे बगलेन उबी आसली. आपल्या आवयक आनी तिच्या बगलेन आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आपल्या आवय लागीं म्हळें, स्त्रिये पळय हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक तो म्हणालो, ही तुजी आवय.
त्या घडयेंत थावन त्या शिसान तिका आपणाची करून घेतली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बहिणी भावानो, IBT हें कितें हांव म्हणटा? इन बिटवीन टायम, दोनां मदलो वेळ, दोन संगती मदलो, दोन घडितां मदलो वेळ. कालच आमी पवित्रात्म्याचें व्हडलें फेस्त समारंभलें. Ascension, स्वर्गारोहण जेजूचें, त्या दिसा ते सांगाता मेळ्ळे जेजू भोंवती, आनी ते नाय ते भिवकुरे, निराशी, आनीकी सोम्या तूं केदळा तुजे राज हांगासर स्थापीत करताय आनी रोमा घरांक पाडाव करताय अशें ते विचारताले. इतले भिवकुरे बरोवच नातले. थोड्या दिसा उपरांत पेंतेकोस्ता दिसा सगळेच चेंज जाले. काळजीदार, शक्तिवंत, बळवंत, भिरांत नासलेले परगट वांजेल परगट करचे अशी बदलावन कशी जाली? ह्या दोनां मदलो वेळ, Ascension and Pentecost, ह्या दोनां मदें तांणी कितें केलें? कसो हो वेळ तांणी पाशार केलो? कशें ह्या IBTंत चेंज जालें? कितें घडलें? जस्ट अ सेकंड, वेट अ मिनीट. थोडे दृश्टांत. दोन तरांचे IBT. एक सालते, दिसपडते. सकाळी हांव उठतां आनी ब्रेकफास्ट करता म्हणशेर IBT मदलो वेळ. राती हांव न्हिदतां आनी सकाळी उठतां 7-8 वरांचो तो मदलो वेळ. भिकर्ण काडटा, बस धरता, हांपण काडटा, देंवता, तो मदलो वेळ. दीज आर ऑर्डिनरी IBT, इन बिटवीन टायम. पूण थोडे म्हत्वाचे गंभीर परिणाम हाडचे IBT आसात. सैरीक जाली, 6 म्हयने उपरांत खाजार. तो मदलो वेळ म्हत्वाचो, व्हेरी इम्पॉर्टंट. सेमिनारींत रिगलो 10-11 वर्सां उपरांत ताका वर्द मेळटा. म्हत्वाचो IBT, व्हेरी इम्पॉर्टंट इन बिटवीन टायम. आमचे 4-5 ब्रदर हे आयकोनूच आसात. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन बिटवीन टायम फॉर यू, डियर ब्रदर्स. आपोस्तलांनी कितें केलें? 3 रुली पाडल्यो तांणी ह्या मदल्या वेळांत. 3 इम्पॉर्टंट रुल्स. पयली आनी दुसरी रूल तुमी आयच्या वाचपांत वाचली. कळनासतना एका मनान ते मागणें करनासले वयल्या रुमांत, अप्पर रूम, सेनेकल. तिसरी रूल लुकाचो वांजेल 29, 24, 49. 24th chapter, 49th verse. पयली रूल, एका मनान ते सांगाता मेळ्ळे, एकवटान ते सांगाता रावले. खंय वयल्या सालांत सकल न्हय ते. अर्गांठ ना, वद्दुवारांठ ना, आर्ग्युमेंट ना. तुजे वरवीं, मुजे वरवीं, हांवें केलें, तुवें केलें देखून नथींग. शांत. सांगाता जेवचें, सांगाता काम करचें. कोण एकलो पिडेस्त जालो, सगळ्यांनी सांगाता ताका सहकार दिवचो. मोगाच्या भाव भयणीनो, कालच्या सोबीत शर्मावांत फादर रायनान चुकोन शेमुळे एकवटीत फोन
एकवटपण डिक्शनरींत आसा, पूण एकवटीतपण आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत तें कार्याळ काम दाखोवचो तो शब्द. मोगाच्या भाव भयणीनो, कळनासतना एका मनान मागणें करीत आसले. दुसरी रूल मागणें, कॉन्स्टंट इन प्रेयर. तिसरें जावन आसा लूक 24:49. आनी तुमी शहरांत पावतस थंयच रावा, डेफिनेट गॅरंटी हांव तुमकां पवित्र आत्मो धाडटलो. नथींग टू वरी, तो तुमकां बळवंत करतलो. तिसरी रूल सायकोलॉजींत आमी म्हणटा अँकर होप. घट्ट नांगोर हांवें घाला, पवित्र आत्मो येतलोच. जेजून प्रॉमिस केलां, आय हॅव नथींग टू बी एफ्रेड. ही तिसरी रूल. पयली एका मनान सांगत आसले. 4 तरांचे ग्रूप ते आपोस्तल, मोरी माय, कित्याक एकवट हाडूंक ती आमकां जाय. तिजें फेस्त आमी समरमता. जेजूचे भाऊ आनी सभास्त्रियो, 4 तरांचे विविध मेंटॅलिटीचे ग्रूप एकवटान ते आसलेले. आमकां एक लिसांव आमच्या कुटुंबांत, आमच्या कम्युनिटींत. आनी दुसरें कॉन्स्टंट इन प्रेयर. सकाळीं तावन सांज म्हणचेर मागणें करताले म्हण न्हय, पूण खबरो करूंक भियोंक ते तांकां टायम नासलो. तिसरें अँकर, पॉवरफूल अँकर तांच्या जिवितांत. तर आतां लास्ट पॉयंट सांगचे पयलें, एम्माउसाचे शीस तांणी हे तिनी मिस्टेक केले. फर्स्ट तांणी ती कम्युनिटी सोडली, भायर गेले, पळोवन वेताले, दे वर एस्केपिंग. सेकंड, मागणें ना, खबरो उलयताले, अरे तो मेलो. आनी तिसरें, अँकर ना, जेजू मेलो, गेलो, सलवलो, सत्यानाश जालें. ट्युरिस्ट जेजून तांकां येवन ते तिनी पॉयंट सारके वाटेक हाडले. ते आमच्या नियाळाक आयच्या दिसा कशे ते 3 पॉयंट ताणें सारके तांच्या जिवितांत हाडले. आतां आमी IBTंत आसा. कोरोनाचें आगमन जालां, कोरोनाचें निर्गमन जातलें. हांवें रिफ्लेक्ट केल्ल्या प्रमाणे एक 7 पॉयंट आसात. आमचो IBT निर्फळ करून उडयतात. हे 7 पॉयंट सबार आसूंक पुरो. हे 7 पॉयंट तुमकां हांव वाचून सांगता. हे असले सिम्टम्स आसा जाल्यार आमी जागृत रावचें आनी ताजे वयर जैत व्हरून ते काडून उडोवचे. कसले ते 7 पॉयंट हांवें जमो केल्ले. मस्तपुटी म्हाका राग येता गी ह्या दिसांनी. सेकंड, एका तराचे एकसुरपण भोगता गी. थर्ड, मागणेरजार, हे ऑनलायन मास तातूंत इल्ली निरासक्ती आयल्या गी. चवथें, काम आनी काम, वर्काहॉलीक, तें एक रॉंग सिम्टम. पांचवें, बेबिरांत, सायकोलॉजींत म्हणटात फ्री फ्लोटींग एंग्जायटी. काले एक तरशी भिरांत, आय डोंट नो. सवें, खंयची एक पाड सवय लागल्या गी म्हाका. हॅव आय डेवलप्ड सम एडिक्शन ड्युरींग दीस IBT. आनी 7वें, घुसपाडांची बातमी, खबर आसा, अशें कर, तशें कर, अशें जालां, तशें जालां, आनी हाका एक खाण दिवची, टीव्हीर पळोवची, टॅबार पळोवची एक आशा आयल्या गी. मोगाच्या भाव भयणीनो, कितें करया? आमची कम्युनिटी, आमचें कुटुंब आमी सांगाता हाडया. आपूण आपणाक देव समेस्ता म्हणली मेंटॅलिटी आयल्या जावंक पुरो. तुका आनी म्हाका सांगाता मेळया. एकवटान आमी सांगाता डिस्कस करया हे 3 पॉयंट आमच्या जिवितांत कशे हाडचे. आमेन.
म्हज्या मोगाच्या भयणी भावांनो आनी भुरग्यांनो, हे आमचे मिसाचें बलिदान सर पदवेदरा मोगाळा बापाक मांडटा तसलें जावं म्हूण मागया. हे तुमच्या दांतलें बलिदान आपल्या मनाकले महिमेक आमच्या नक्या पयसुच्या दबाक सरस्पोर मानून घेऊ. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुजे एकल्याच पुतान आंकवार मोरयेतावन जल्म घेतले. विचित्र तेरान ताणें तिका पवित्र केलें. आपणे घेतलेल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो आमकां पवित्र करूं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची खाळ जावं उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. वयमेशें करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर ते आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. इगत मातेची माता आंकवार मोरयेक आज आमी नमान करतना एका तळ्यान तुका वाकांता. तुजी किर्ती परगडता. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्रत्मेच्या कृपेन तुजे एकल्याच पुताची ती आवय जाली. आनी सस्नीक प्रकाश जेजूक तिने संवसाराक फांकयलो. जेजू बुदेशीन देवदूत सर्गींचे दळबार तुजी तोर मोहिमा वाकांतात. तांचे संगाती आमचे थाळे मेळोन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबराचो सर्वेस्पोर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचरगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचें नांव येता ताका जय. उंचरगी तुका जय जय. बापा, तूं खरोच पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. त्याच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वरवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो घट परगटोया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक
आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्मे वरवीं एकवटान राख म्हूण नम्रतायेन आमी मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पयस सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या सगळ्या भावां भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मुरये देवाचे आनी आमचे माये संगाती भगिवन जुजे तिजो पती भगिवन धर्मदूत आनी सर काळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगती तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन 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 आमेन. जेजून आमकां मागणें कर म्हूण सांगलां आनी एकवटाचें कुटुंबाचें मागणें शिकयलां. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यां बक्षिता तशें आमची पथकां भोगोस आनी आमकां ताळेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय, सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रचडकी पदवी महिमा तुजी ससनाच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भवत्तेचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. एकवटांत माया मोगांत सांबाळ. तूं जियेताय, राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक जेजूची शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले. आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले. आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले. आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू देवाची शेळी, अंकवार माये मरयेचो पूत, इगज मातेची ती माता. जेजू आपल्या जेवणाक तुका आनी म्हाका आपयता. आमी सुभागी. सुम्या तुवें आमचे पितरांचे म्हाका पळोवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां
आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकन्स हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. प्रार्थया. सुभागी कुसवो अंकवार मायेसो ससनाच्या देवा बापाच्या पुताक सांबाळलो तो. कणवड्या बापा भगवान अंकवार मरयेक आमी आज मान दितना तुवें आमकां सर्गींच्या जेवणान दादोशी केलाय. देखून आमी संतोश भरीत जाल्या आनी विश्वासान आतां तुका उलो मारता. त्या सांकवार माये मरयेची देख घेवन तिजे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणाराची भक्तीपणी साखरी करूंक आमकां कृपा दे. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. वसनेयात जेजूच्या मरयेच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळुकार. तुझी आमी गीता गाऊन हर्षिता दिन वाचताव आकवारी मोगे आज तुका भक्तीन नमन करू. मायत देवाची मायत तशेंच आमची आयक माये दयेन मागणी आमची. मायत देवाची मायत तशेंच आमची आयक माये दयेन तुझी आमी गीता गाऊन हर्षिता दिन वाचताव आकवारी मोगे आज तुका भक्ती गुरबेन नमन करू. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मरेक आशीर्वाद दे आमकां. Bagin sa Chakravin, Ramkam Chidwam Chentis Mantlin, Papa Chipata Chen, Poetat Menchenavi.